हळदोण मतदारसंघात पावसाचो हंगाम सोंपले उपरांत लायटीची वेगवेगळी कामां सुरू जातली अशी माहिती हळदोणचो आमदार कालूस फेरेरा हांणी दिला। 97 कोटी रुपयाच्या लायटीच्या वेगवेगळ्या कामाक मंजुरी मेळ्ळ्या अशें ताणें सांगले। बिरेस्तारा तांच्या हस्तुकी नासनोडा 22 केव्ही टाकीचे लायटीच्या ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण जालें। I have got already the sanction order for underground cabling आमची constituency Aldona, Omburpa and Bastora in the first phase for 97 crores approved. Yeah. The work will be executed after the monsoon because I said don't dig up the roads before the monsoon. कितन नाल्या म्हाका मिनिस्टरान सांगले आमी आतां इनॉग्रेशन करूया म्हळ्यार आफ्टर monsoon करूया. But you can imagine that in 1 year I'm getting work almost of 100 crores approved just by one department. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आनी काम आसा ते पेंडींग हांव सगळे क्लियर करून घेतलो। आमचे कसले भंय ना हिंगा कित्याक whenever you do work with clean mind, clean heart and good intention तुका सदांच देवाचे बेसांव आसता। So I always say even my officers are good. थर्ड पार्टी तुमी रागा जातले म्हण हांव म्हाका समजूं येता कित्याक I have worked with the officers for many years, not just as an MLA but as a government advocate general सगळे करून. So I know how they work and the pressure under which they work. मातशें सोंसून घेवपाचें आमचें सगळें काम जातलें।